11वो भाग फ्रांसिस शावेराच्या गोंयांत परतून मारलेली पावलां। सगळ्यांक नमस्कार। आमच्या आदल्या भागांनी आमी सान फ्रांसिस शावेराच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्या मिसावांच्या वावराची सोद लायली। आयज आमी शावेराच्या जिविताच्या एका म्हत्वाच्या अध्यायान खोलायान पावतात। गोंयांत परतून येवप, क्रिस्तांव समाजाक आदार दिवपाच्या ताच्या यत्नांचेर इन्क्विजिशना कडेन ताचो संबंध आनी समाजीक प्रश्न सोडोवपाच्या ताच्या यत्नांचेर लक्ष केंद्रीत करप। शावेराचें गोंयांत परतून येवप। वेगळ्या वेगळ्या देशांत आनी प्रदेशांत मिसावांचो प्रवासांतल्यान फ्रांसिस शावेर गोंयांत परतलो। परत गोंयां येवपाक एक म्हत्वाचो खीण म्हणल्यार तो क्रिस्तांव समाजाच्या वेगळ्या वेगळ्या आंगांनी आनी समाजीक गजालींनी खोलायेन घुसपलो। परत येतकूच गोंयांतल्या क्रिस्तांव समाजाक आदार दिवपाक आनी घटमूट करपाक स्वताक ओंपलो। क्रिस्तांव लोकसंख्येची वाड आनी बरेपण वाडोवपाचो हेतू आशिल्लो। ताणें आध्यात्मीक मार्गदर्शन, शिक्षणीक आदार आनी गोंयकारपणाची जतनाय घेतली। इन्क्विजिशनांत वांटो घेवप। शावेराचो दोंगीपण आडोवपा खातीर स्थापन जाल्ली न्यायीक संस्था इन्क्विजिशनांत वांटो घेवप हें एक वादग्रस्त अंग आशिल्लें गोंयांत परतून येवपाचो। इतिहासीक नोंदींतल्यान ताणें न्यायपूर्ण वागणूक दिवपाचो पुरस्कार केलो अशें दिसून येता, पूण इन्क्विजिशन ही एक वादग्रस्त संस्था आसली। समाजीक प्रश्न सोडोवपाचे यत्न। थळाव्या लोकसंख्येचेर परिणाम जावपी समाजीक प्रश्नांचो शावेराक खोलायेन हुस्को आसलो। ताणें गरिबी, भलायकी आनी शिक्षण ह्या समाजीक समस्यांचेर उपाय काडपाचो यत्न केलो। ह्या वाठारांतल्या उण्या भाग्यवान आनी वंचिताच्या बरेपणा खातीर वावुरलो। शिक्षणीक उपक्रम। शावेरान शिक्षणाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो आनी वंचीत आनी भायरलेल्या भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक शिक्षण दिवपाचे उपक्रम स्थापन केले। समाजांतल्या उण्या अधिकाऱ्याच्या वर्गाक उबारपा खातीर ताचे यत्न साक्षरता आनी शिक्षणाचेर केंद्रीत आसले। समाजीक न्यायाचो पुरस्कार। शावेर समाजीक अन्यायाचेर उलयतालो आनी स्वताचेर आदारलेलो समाज घडोवन हाडपाचो वावर करतालो। थळाव्या समाजाक त्रास दिवपी वेवस्थीत प्रश्नांचेर उपाय काडपा कडेन ताचें यत्न आशिल्लें। गोंयांतलें शावेराचें वावराचें दायज। शावेर गोंयांत परत येतकूच क्रिस्तांव समाजाक एक नवें रूप तयार जालो, जंय समाजीक परिणाम जालो। शिक्षण, समाजीक न्याय, क्रिस्तांव लोकसंख्येक आदार दिवप ह्या मळार ताणें केल्ल्या उपक्रमांनी फुडल्या वर्सां मेरेन प्रदेशाच्या समाजीक कापडाक आकार दिलो। प्रभाव चालू दवरप। शावेराच्या यत्नाक टिकपी परिणाम जालो। ताणें स्थापन केल्ल्या शिक्षणीक आनी समाजीक उपक्रमांनी समाजाची उदरगत आनी बरेपणा खातीर योगदान दिलें। सान फ्रांसिस गोंयांत येतकूच क्रिस्तांव समाजाक आदार दिवपाक, समाजीक प्रश्न सोडोवपाक, समाजीक न्यायाचो पुरस्कार करपाक ताणें खोलायेन वांटो घेतलोलो। ताचे ह्या यत्नांनी टिकपी परिणाम सोडलो। ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयलोल्या पासत तुमचे उपकार। शावेराच्या इतिहासीक संदर्भांत गोंयांत ताणें केल्ल्या भोवयामी वावरांतल्यान ताणें सेवा दिल्ल्या समाजाच्या कल्याणा खातीर, प्रगती खातीर ताणें केल्ल्या समर्पणाची आनी एक देख मेवता।